नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही आमी हेपळ्या हेका न्ही आळू म्हणटा हेपळे आनी हांगा देड न्हय ग्रीन आसता पळय देड ग्रीन आसता कलराचो तेका न्हू तेरे म्हणटा आनी हे आसता पळय ते खूब तरान आसता आळू हे आतां खूब ब्लॅक कशें आसता पळय देड हांगासर तेका काळे आळू म्हणटा। आता हे आळू आसा पळय ते न्ही हांवें हे पळय क्लीन करून दवरला म्हणजे कितें केलां हे पळय हेजी पानां अशी काडप हे पळया देठ काडले आनी हे आसा पळय तेजे देठ अशें आसता हेका देठ आसता पळय तो न्ही सोलप आसता हो असो हांगाच्यान धरप आनी हे पळय असो सोलप तेजे मागीर ते वयले स्कीन आसता न्ही ती आपुणूच येता ही पळय अशी ही काडप आनी मागीर हे पळय सारकें अशें जाता पळया ते वापरप ते धुवप मागीर आनी शिनप। आतां ही मीठ घालपाचें हातून इल्लें एक चमचो भर आनी धुवपाचें आनी धुवन आतां ही शिनोन तुमकां दाखयता आळू कशें करूया ते। हे पळया आळू आतां हांवें सॉल्ट म्हणजे मीठ घालून धुलां आनी शिनले पळया बरें। आता हे आळू करपा खातीर साहित्य कितें जाय तर आमकां ओनियन जाय कांदो आनी कांदो न्ही खूब घेवपाचो लसूण 10 पाकळ्यो घेतल्या ह्यो आनी धाडायल्या 3 ग्रीन चिली घेतल्या म्हणजे हिरवी मिरची हे सोलां ही साखर पाव चमचो सुमार ही आसा कोकोनट सोय आनी हे आसा वाटाणे चणे आनी हे आसा जॅकफ्रूट सीड्स हे धुला आनी दवरला मीठ जाय आनी तेल जाय। आतां हे आमी करपाक सुरवात करूया। तेल तापले पळय तोपान घातलेले म्हणून हांवें भितर हे पळय लसूण घातली आनी लसूण बरी जावनी आनी हातून न्ही हे भाजयेन लसूण कित्याक घालता ती सांगता। लसूण घातली की ना हे भाजी न्हू थोड्यांक थंडी जाता खाल्ली की ती जायना हे लसूण घातली की थंडी जायना। आनी आतां तुमगेर सण बीन आसा पळय चवथ बीन आसता तेन्ना आमी कांदो लसूण खायना न्ही तेन्ना ही कांदो लसूण घालपाक जायना त्या जाग्यार न्ही आनी तेल घालपाचें ना फक्त बेश्टीच करपाची आमाडे घालून आनी हे घालून चणे घालून। आतां भितर आमी लसूण जाली कांदो आनी ग्रीन चिली घालुया कांदो आनी हिरवी मिरची घातली आनी हो कांदो बीन आसा पळय तो चड फ्राय करपाची गरज ना फक्त लोचणी खातीर आमकां तेल जाय आसतलें। आनी ही रेसिपी न्ही म्हाका एका म्हाज्या सबस्क्रायबरान सांगलेली आपल्याक आळू करून दाखय म्हणून हांव मुद्दाम ते करता आयज। चड कांदो आसा न्ही म्हणून इल्लेशें मीठ घालुया आनी आतां कांदो इतलो पुरो कांद्याचो हिरवी मिरचेचो लसणीचो बरो वास येयलो पुरो इतलो कांदो आतां जालो तितलो। हे पळया आतां हातून न्ही चणे आसा पळय आनी जॅकफ्रूट सीड्स आसा हे घालुया आनी आतां हातून न्ही सगळी भाजी घालुया
आता ही भाजी हांवें सगळी घातली, तोपा वयर दिसता न्ही ती कमी जातली शिजली की, आनी भितर हे पळय एक पेलो ती गरम उदक घालता आनी आतां ही बारीक गॅसीर धापून दवरुया. हे पळय आतां हेका 20 मिनटां सुमार जाली आनी हे पळय सकयल गेले पयले मातशे वयले वयर धवळूंक जाय पयलीं मातशें. पळय हांवें पोंचे धवळूंक नासली, वयलीच पानां आसली पळय तीच भाजयेची धवळली, कित्याक चणे बीन उकडूंक जाय न्ही. आतां हे पळय धवळुया सगळे आनी भितर साखर घालुया, 1 पिंच आसा ती, सोलां आनी सोय घालुया आनी मीठ घालुया. पळय आनी हे धवळुया आनी परत तशेंच धापून दवरुया. हे पळया आतां हे आळू रेडी जाले पळया, आनी असले आळू बरे लागता रुचीक. हे पळय पळय एक तोप असले न्ही ते कितलेशे जाले पळय, पाव तोप जाले पळया. हे पळय बरे सुक्के जाले पळयले. पळय आतां रेडी टू सर्व करता हे. हे पळया हे आळू आतां रेडी टू सर्व केला तुमकां. टेस्टीक बेस्ट जाल्यार रुचकर अशे आळू तुमी तुमच्या घरा मुद्दाम करून खाया आनी वर्सान एकदां असले खावपाकूच जाय, कित्याक जाणा हे नॅचरल न्ही, देवाची देणगी, तेन्ना अशे आळू मुद्दाम करून तुमी घरा खाया. आनी म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब यादीन करा, कॉमेंट्स बरे करा. तशेंच न्ही आतां म्हाका एक सबस्क्रायबरान एका सांगलेले आपल्याक आळू करून दाखया म्हणून, त्या बायनूय हे आळू आपूण मुद्दाम घरा करून खावचे आनी म्हाका कॉमेंट्स बरे करचे. आनी आतां तुमी तुमचो टायम मोलाचो काडून म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही, आतां पळयता तांकां आनी मागीरूय पळयतली तांकां हांव मना पासून सांगता, देव बरें करूं.